नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नवोन्मेष आनी संशोधनाचो वापर करून अभियंत्यांनी आव्हानाचे रूपांतर संदीत करचे. दिल्लीतल्या अभियांत्रिकी संवर्धन परिशदेन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन. भारताच्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर फाल्यां जातले मतदान. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीन राजकीय हालचालींक नेट. CP राधाकृष्णन आनी B सुदर्शन रेड्डी हांचे मदीं जातली लढत. उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपा खासदारांची जाली कार्यशाळा. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यशाळेंत घेतलो वांटो. 25 सप्टेंबराक जावपी विधानसभा सभापती पदाच्या वेंचणुके खातीर उमेदवार थारावपा हेतान काँग्रेस पक्ष हेर पक्ष मुखेल्यांची घेतलो बसका. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी दिल्या माहिती. सुमार 125 वर्सां उपरांत काल जाल्ल्या पुनवेच्या चंद्रगिरणाचो देशभरांतल्या लोकांनी घेतलो आनंद. रेड मून पळोवपाची लोकांक मेळ्ळी संद. आता खबरो विस्तारान. नवोन्मेष आनी संशोधनाचो वापर करून अभियंत्यांनी आव्हानाचे रूपांतर संदीत करूंक जाय अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलां. दिल्लीतल्या अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिशदेच्या कार्यावळीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या आर्थीक उदरगती खातीर हो म्हत्वपूर्ण संदेश दिला. अभियंत्यांनी आपल्या देशाक परजळीत फुडार दिला आनी ही प्रक्रिया मुखारय सुरू उरूंक जाय अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हेवूय ह्या कार्यावळीन हजर आशिल्ले. विस्तार किया गया है. विगत 10 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है. जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है. इस उपलब्धि में EEPC इंडिया का भी योगदान है. इस योगदान के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ. उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है. पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन में काफी बदलाव हुआ है. बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ह्या कार्यावळीन हजर आशिल्ले. तांचे ह्या कार्यावळीन उलोवप जालें. जब हम सब एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग करते हुए इस देश को तेजी से आगे लेके जाएंगे, व्यापक तरीके से समावेशी विकास पूरे देश में हो, देश के कोने कोने में हो, किस प्रकार से भारत एक रोल मॉडल बने सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का, किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित करें कि GST में जो इतने बड़े बदलाव किए गए, रेट कट्स किए गए, कमी की गई, कटौती की गई, ये हम पास ऑन करें उपभोक्ताओं को और सुनिश्चित करें कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिले, डिमांड बढ़े, उससे हमारा उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा, स्वदेशी वस्तुओं के लिए आकर्षण बढ़ेगा और पूरे देश में सुख समृद्धि बढ़ेगी. भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर फाल्यां मतदान जावपाचें आसा. ह्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीन म्हत्वाच्यो राजकीय हालचाली सुरू जाल्यात. 2 दीस सुरू आशिल्ल्या भाजपा खासदारांच्या कार्यशाळेन संसद वांगड्यांक प्रत्यक्ष मतदानाचें प्रशिक्षण दिलें. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्ष आयज ह्या कार्यशाळेन वांटेकार जाल्यात. शिवसेना संसदीय गटाचे मुखेली डॉ. श्रीकांत शिंदे हांणी शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदारांची स्वतंत्र बसका आपयल्या. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ. CP राधाकृष्णन हे आसात, जाल्यार विरोधी पक्ष आघाडीचे उमेदवार
म्हूण आदले न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हे रिंगणात आसात. संसदेच्या दोन्ही सभाघराचे वांगडी आशिल्ले 782 खासदार या वेंचणुकेंत मतदार आसात. वेंचणूक जिखपा खातीर 392 मतांची गरज आसा. उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या भाजपा खासदारांच्या बसकेचो आयज दुसरो दीस. कालच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या 2 दिसांच्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. जीएसटी मोलान केल्ली फेरसुदारणा, लघु उद्देग आनी स्टार्टअप ह्या सारक्या येवजण्यांचो नियाळ, सरकारी येवजण्यांचो लाव तळागाळांतल्या मनशां मेरेन पावचो हे खातीर चालीक लावच्यो ह्यो कार्यावळी ह्या सारक्या विशयांचेर ह्या बसकेंत खासदारांनी मतां मांडली. उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके पयलीं देशाचो आत्मो वाटावपाच्या नांवाचेर मत मागपी सेवानिवृत्त न्यायाधीश आनी वेंचणुकेंतले उमेदवार पी सुदर्शन रेड्डी हांच्या वक्तव्याचेर भारतीय जनता पक्षान खर टिका केल्या. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत निवृत्त न्यायमूर्ती रेड्डी हांणी राष्ट्रीय जनता दलाचे मुखेली भ्रश्टाचारी घडणुकांत आस्पावीत जाल्ले लालू प्रसाद यादव हांच्या घेतिल्ल्या भेटीचेर लेगीत रविशंकर प्रसाद हांणी टिका केल्या. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं. हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो. लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे. अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक. और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है. कर्नाटकांतल्या कणबुर्गी वाठारांत जाल्ल्या हुंवारांत आपल्या शेतीचें लुकसाण जाल्ल्याची कागाळ घेवन वचपी शेतकाराक उलट जाप दिवन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी ताचो अपमान केल्ल्याचो निशेध भारतीय जनता पक्षान केला. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शेहजाद पूनावाला हांणी पत्रकार परिशद घेवन खरगे हांच्या वक्तव्याचेर खर टिका केल्या. किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान. सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते हैं. पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो, तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, भागो यहां से. मतलब कि किसानों के प्रति कितना वैमनस्य है इनके मन में. इसीलिए तो इन्होंने 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की. इसीलिए कर्नाटका में पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली. इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसानों को बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है, अत्याचार सहकर नहीं. It's called taking back and not stealing. You robbed money from our country. We are just taking back what is ours. वो आजाद है, उसे पकड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है. वो हवा का झोंका है जो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा. वंदे मातरम. भारत है. हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? क्या स्पीक? फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये?
पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो न होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस, ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखें स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 25 सप्टेंबराक जावपी विधानसभा सभापती पदाच्या वेंचणुके खातीर उमेदवार थारावपा हेतान काँग्रेस विधिमंडळ पंगड ह्या सप्तकांत हेर पक्षाच्या मुखेल्यांची बसका घेतलो, अशी माहिती काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें। उमेदवार थारायतना गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आणि रेव्होल्युशनरी गोवा ह्या पक्षाच्या आमदारांकडेन भासाभास करतले, अशें आलेमांव हांणी म्हळें। डेफिनेटली ऑपोजिशन कॅन्डिडेट आसतलो आनीक म्हाका दिसता इन अ फ्यू डेज ऑल दी ऑपोजिशन MLAs वी विल मीट एंड डिसाइड द स्ट्रॅटेजी, बट डेफिनेटली इन डेमोक्रेसी इट इज ऑपोजिशन हॅज टू बी वायब्रंट आनीक 10 तारखेक म्हाका दिसता BAC आपयल्या, सो ऑल दी MLAs वी विल डिस्कस टुगेदर एंड फायनलाइज द कॅन्डिडेट। इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. It is part of democracy that the opposition has to do certain exercises. It is a sign of an healthy democracy. Everything, whatever the ruling does, cannot just be passed just like that. And maka asha hai that the new speaker that comes, whoever is the new speaker, he has to give an opportunity to both the opposition and the ruling in the same way, because he is the custodian of the house and neutrality needs to be maintained. कुडचडेचो युवा स्वराज्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांचे वतीन दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत नवरात्रोत्सवाची कार्यावळ आयोजीत केल्या। ह्या फाटभुंयेर 12 ते 21 सप्टेंबर मजगती कुडचडेच्या देवी संतोशी माता अन्नपूर्णा मंडपान दांडिया आणि गरबा कार्यशाळेचे आयोजन केला। क्लबाचे अध्यक्ष आणि कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी घेतिल्ल्या एका जोड पत्रकार परिशदेन ह्या कार्यशाळेविशीं अदीक माहिती दिली। एक बरी गोष्ट कुडचडे युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब बरें काम करता आनी करता तेन्ना एकूच तेंचो एक स्वप्न आसा की कुडचड्यार एक्टीव रावचे आनी जो आमी आतां विश्वजोबान सांगला की गरबा आनी दांडिया जो नवरात्रीच्या निमतान जे आमचे खूब कडेन हांगा जे स्पर्धा करतात नवरात्रीची तेन्ना शिकोवपाची क्लास म्हणजे दांडिया आनी गरबा वर्कशॉप हो 12 सप्टेंबर टू 21 सप्टेंबर जो आमचो संतोशी माताचे फाटल्यान जो अनुपमा हॉल आसा थिंगा 7 ते रातचे 10 पासून आमकां ट्रेनिंग जातले आनी हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक की जाता तितल्या लोकांनी हे वर्कशॉपाक येवचे सो दॅट मागीर तांकां जे खंय खंय आपणाचें नवरात्रीचें सेलिब्रेशन आसा थंय दांडिया परफॉर्म करूंक मेवतली। युवा स्वराज्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचे मुखेली विश्वास हांणी क्लबाच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींची ह्या पत्रकार परिशदेत माहिती दिली। बेसिकाचे डान्स जेन्ना शिकयतात थोडे आमी जे दांडिया म्हणटा केन्ना आमी थोड्यांनी जे खेळटात तेन्ना एक बरी उमेद दिसता आनी तातूंतल्यान आमचे जे कलाकार आसात जे आमचे पार्टिसिपेट जातात तांकां बरी उमेद भोगता, एक बरो एक्सरसाइज जाता। तांचो जो दांडिया जे खेळटा आसतना जो गुजराती जो ड्रेस घालतकीर एक वेगळ्या तरेचें वातावरण पळोवपाक मेळटा आमकां आनी तातूंतल्यान एक एक्सरसाइज जाता आनी तेन्ना म्हाका उमेद भोगता की युवा स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लब ही बरी गोश्ट कुडचड्या वाठारांत घडयता आनी हो क्लब ह्या क्लबान अशे खुबशे कार्यक्रम करून ISO घेतले कडेन आसा। हालींच तांकां 2 एवॉर्ड मेळ्ळे कडेन मद्रास आनी दिल्ली ह्या 2 स्टेटीन तांकां एवॉर्ड दिल्ले कडेन आसात। तेन्ना हांव कुडचडेच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की महिला कडेन की ह्या वर्कशॉपाक सगळ्यांनी जॉइन जावचे। म्हापशेच्या एकता नगर हाऊसिंग बोर्डान ईद ए मिलाद निमतान केल्ल्या विद्युत रोशनाय वेल्यान 2 धर्मांतल्या लोकां मदीं झगडी निर्माण जाल्ल्यान कांय काळ वातावरण तणावपूर्ण जाल्लें। आयतार 7 सप्टेंबराक दनपारा ही घडणूक जाली। एका विशिष्ट धर्माच्या बायलेन दुसऱ्या धर्माच्या मनशाक अपशब्द वापरिल्ल्यान 2 धार्मीक समाजां मदीं वाद निर्माण जालो। कांय काळ म्हापशा शारांत सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान पोलिसांनी वेळार हस्तक्षेप केलो आनी लोकांक समजोवपाचो यत्न केलो। उपरांत ह्या बायलेन आपल्या वक्तव्याची माफी मागिल्ल्यान ह्या प्रकरणाचेर पड्डो पडलो। छत्तीसगड आणि पंजाबान हालींच जाल्ल्या सैमीक संकश्टाक लागून व्हडा प्रमाणात त्या राज्याचें लुकसाण जाला। गोंय सरकारान दोनूय राज्यांक बचाव आणि फेरवसणूक कार्यावळी खातीर
दरेकी 5 कोटी रुपया दिवपाचे थारायला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। संकश्टाच्या वेळार गोंय सरकार आनी गोंयकार संकश्टग्रस्त राज्याच्या वांगडा आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। पंजाब आणि छत्तीसगड हांगासर फ्लड आयला खूब मोठ्या प्रमाणात। ताच्या खातीर तेन्ना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स हाच्या अंतर्गत 5 crores रुपीज गोंय सरकारच्या वतीन ह्या दोन्ही राज्यांक आमी धाडलेले आसा। पंजाबान आयिल्ल्या हुंवारग्रस्त परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां पंजाबांतल्या हुंवारग्रस्त वाठाराक भेट दिवपाचे आसात। थळाव्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन बाधित जाल्ल्या लोकांक ताकतिकेची आर्थीक आनी हेर मजत पावोवपाच्यो सुचोवण्यो हाचे पयलींच प्रधानमंत्र्यांनी दिल्यात। हाचे पयलीं केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ह्या वाठाराक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतिल्लो। त्या भायर 2 केंद्रीय आंतर मंत्रालयीन पंगड मजत आनी फेरवस्तुकेच्या कामाची देखरेख करीत आसा। खबरापत्रांत आतां घेवया ल्हानसो विसो। ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा। जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर। लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज ब्रिक्स परिशदेन आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेतले। ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा हांणी ही परिशद निमंत्रीत केल्या। अमेरिकेंतलो वेपार आनी आयात शुल्क धोरणाक लागून निर्माण जाल्ले आडमेळी हो मुखेल विशय ह्या परिशदेन चर्चेक येवपाचो आसा। त्या भायर बहुपक्षीय सहयोग वाडोवप आनी जागतीक वेपार सुलभ करप हाचेरूय ह्या परिशदेन वांगडी देशाचे प्रतिनिधी भासाभास करपाची शक्यताय आसा। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोवाची गव्हर्नर किम रेनॉल्ड्स हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली। समाज माध्यमाचेर ही माहिती मंत्री जयशंकर हांणी दिल्या। भारत आनी अमेरिका मजगती आर्थीक संबंध आनी ताचे परिणाम हे विशीं ह्या बसकेन भासाभास जाल्ल्याचे मंत्री जयशंकर हांणी स्पश्ट केले। छत्तीसगडांत सरयू पाणी ब्राह्मण सभा आनी संस्कृत भारती हांच्या जोड पालवान संस्कृत परिशदेचें आयोजन केल्लें। छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री आनी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमण सिंग हांचे हस्तुकीं ह्या परिशदेचें उक्तावण जालें। विद्यमान मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हेवूय ह्या कार्यावळींत हजर आशिल्ले। कार्यावळी उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी भारतीय संस्कृती आनी परंपरा तिगोवन दवरपाच्या वावरांत संस्कृत भाशेचें व्हड योगदान आसा अशें खबराकारांकडे उलयतना सांगलें। सरयू पानी ब्राह्मण सभा और संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ के तरफ से एक दिवसीय विराट संस्कृत विद्वत महासम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित दंडी स्वामी होनानंद जी महाराज और स्वरूपाणी ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी, संस्कृत भारती के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश भर के संस्कृत के शिक्षक भी यहाँ पर एकत्रित हुए थे और
संस्कृत को आगे और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर दिन भर चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस महासम्मेलन का एक सार्थक परिणाम आएगा। मजगती छत्तीसगडान आयिल्ल्या हुंवारा उपरांत आपतग्रस्तांक मजत केल्ले खातीर मुखेलमंत्री साय हांणी मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि गुजरात मुखेलमंत्र्यांचे उपकार केले। मतलब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और वो लोग बहुत खुश भी हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उड़ीसा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को और गोवा के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी को, और संभवतः गुजरात से भी सहयोग यहाँ पर आ रहा है। सीएम रिलीफ फंड में भी और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। तो हम लोग उस क्षेत्र के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भरपूर सहायता कर पाने में हम सब लोग सफल होंगे। भारतीय संस्कृती आणि संगीताचेर मोग करपी सगळ्यां खातीर आयचो 8 सप्टेंबर हो दीस खासा दीस आसा। भारताच्या इतिहासांतलो अप्रतिम आणि गगनभेदी आवाजाचो धनी आशिल्ल्या भूपेन हजारिका हांची आयज जल्मशती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉक्टर भूपेन हजारिका हांणी भारताच्या कलात्मक अभिव्यक्ती आणि समाज जागृती खातीर दिल्ल्या मोलादीक योगदानाचे यादीक आर्गां ओंपल्या। एक वेगळ्या स्वराचो आवाज आशिल्ल्या पद्मविभूषण पुरस्कार फावो जाल्ल्या भूपेनदा हांणी संगीत साधना वांगडाच सामाजीक मळार लेगीत देख दिणो वावर केल्लो। तांकां भारतरत्न ह्या सर्वोच्च पुरस्कारान लेगीत भोवमानीत केल्लें। भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडान 8 वर्सां उपरांत आशिया चषक 2025 कप जिखून भांगराळो इतिहास रचलो। निमण्या सामन्यान भारताक फाटल्या विजेत्या दक्षिण कोरियाचो 4-1 अशा गुणांनी दणदणीत पराभव केलो। कर्णधार हरमनप्रीत सिंह हांणी ह्या जैता खातीर खोस उक्तायली। ह्या जैताक लागून 2026च्या हॉकी विश्वचषका खातीर भारतीय संघ पात्र थारला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हॉकी पंगडाक परबीण केल्या। मैचेस खेले हैं और हमने काफ़ी टफ कंपटीशन दिया है ओपोनेंट्स को कि वो सर्कल में आए जहाँ कोई हमको शॉट, और इसलिए रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहा है। बट उसके साथ साथ आई थिंक क्रेडिट गोज टू द फॉरवर्ड्स के जिन्होंने इतना अच्छा किया, अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही थी वो गोल में कन्वर्ट कर रहे थे। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। टारगेट था, एम था और काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सो फाइनली आज जो चीज़ अचीव की है, बट जो मेरा और मेरी पूरी टीम का नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड कप है। खगोल मोगी खातीर कालचो दीस पर्वणी थारल्या। पुनवेच्या कालच्या राती जाल्ले चंद्रगिराण लोकांनी व्हडा उमळशिकेन पळयलें। देशाच्या सगळ्याच वाठारांत उक्त्या दोळ्यांनी हे गिराण पळोवपाचो लोकांनी आनंद घेतलो। रातच्या 9 उपरांत गिराणाक सुरवात जाली। सेगीत 6 वरां गिराणाचो काळ आशिल्लो। सूर्य, पृथ्वी आनी चंद्र एके रेशेन आयिल्ल्यान ही अद्भुत घडणूक घडली। खगरास अवस्थेन चंद्राचो रंग तांबडो दिसतालो, हे खातीर ताका रेड मून अशें म्हणटात। कांय खगोल मोगींनी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्या। वैज्ञानिक कारण काय आहे या सर्व गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे सांगितल्या व काही फन एक्सपेरिमेंट सुद्धा घेतले, जेणेकरून आपल्याकडे जी लहान मंडळी आहे लहान मुलांची त्यांनाही खूप चांगल्या प्रकारे सर्व गोष्टी कळाल्या आहेत। मलाही खूप आनंद झाला। मी आत्ताच टेलिस्कोपमधून बघितलं चंद्रग्रहण, खूप छान वाटलं मलाही। So yeah, it was not fully red, but I could see the moon in a lighter gray. Right, it was actually a good experience. And we are very excited to witness the lunar eclipse today and see the detailed process, how it happens and everything. आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। नवोन्मेष आणि संसाधनांचो वापर करून अभियंत्यांनी आव्हानाचे रूपांतर संधीत करचे। दिल्लीतल्या अभियांत्रिकी संवर्धन परिशदेन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे प्रतिपादन। भारताच्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर फाल्यां जातलें मतदान। राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीन राजकीय हालचालींक नेट। सीपी राधाकृष्णन आनी बी सुदर्शन रेड्डी हांचे मदीं जातली लढत। उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपा खासदारांची जाली कार्यशाळा। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यशाळेंत घेतलो वांटो।
25 सप्टेंबराक जावपी विधानसभा सभापती पदाच्या वेंचणुके खातीर उमेदवार थारावपा हेतान काँग्रेस पक्ष हेर पक्ष मुखेल्यांची घेतलो बसका. विरोधी पक्ष फुडारी युवरी आलेमाव हांणी दिल्या माहिती. सुमार 125 वर्सां उपरांत काल जाल्ल्या पुनवेच्या चंद्रगिरणाचो देशभरातल्या लोकांनी घेतलो आनंद. रेड मून पळोवपाची लोकांक मेळ्ळी संद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.